आता आम्ही असा सध्या वालकणी कॉलनी नंबर 3 आणि आमच्या वांगडा आसा अशोक जांबोडकर. अशोक बाब, तुम्ही वर्सान वर्स एक कितें ना कितें न्यू करता. अंदू कितें करपाक चिंतलां? आमी काटमदार बाब गेला आसा आनी आमचें कितें आसता वर्सान वर्स वेगवेगळे पद्दतीचे वर्सां वेगवेगळे कितें करता. पोर हांवें मल्हार केल्लो, तेजे पयलीं बाळू मामा, तेजे पयलीं विठ्ठल, अशे वर्सां आमचे वेगवेगळे आसता. ह्या वर्सा बाळू मामाक करपाक तुमी चिंतला, पूण कशी आयडिया, कशें कितें काय तें तुमच्या मनां हें? ना अशें तें दिसता न्ही मगले एक विचार म्हणून आतां म्हणलें आमचे बाबा हें करया म्हणलें दादाक आनी पळया कशें जाता तें म्हणून करया म्हणलें, करून एक ट्राय करून पळया. आतां हो डेकोरेशन करपाक हें तुमी कितली म्हयने पयलीं जावं कितले दीस पयलीं तयारी लागता? ती म्हयने बी कांय लागनात आमकां. तो थोडो म्हाका हेल्प करता आमकां कोणी अशी बरी बरी फ्रेंड सर्कल हेल्प करता आमचे. हांव एक 5 दिसांक केलें कंप्लीट केलें. वार्षिक कितले दीस आसता तुमचो गणपती? आमचो 7 दीस. आतां 17 वर्स जालीं हांव वार्षिकूच हांवें 7 दीस केला. कित्याक आनी चवथ वर्सभर पयलीं बोवाळ जातात आनी चवथी 2 म्हयने पयलीं सामकी इतली बिजी चवथी लावून लागता. आमी आतां 1.5 दिसा हाडून दवरूंक फायदा न्ही इतली मेहनत करून सुद्दां, म्हणून आमी वर्साक 7 दीस दवरप. आनी तेका लागून लोकां कडेन कितें मागता हांव, आतां आमचो 7 दीस न्ही मातसो आमी इतली मेहनत घेता पळय तो एक भाविकांनी लाभ घेवचो इतल्या लोकां कडेन.